दीस शुक्रार मार्चाची 21 तारीख 2025. पहिले मसप उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप. अध्याय 37 वळ 3-4, 12-13a आणि 17b-28a पर्यंत. इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेसो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचें उतर प्रायर जल्मल्लो. ताणें ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापय आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेसो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून देवले नातले. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापेचे हिंड सोरोवंक शेकेमाक गेले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचूंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली जुजेन. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. ताणें ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका सांगा लागले, पळय, सपनेली येता. येया, आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातेले एके बांयत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्रास इलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातलीं म्हूण पळोवया. रुबनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारय नाकात. उदक नातिल्ले अरण्यांतले हे बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशीं ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. जुजे आपल्या भावा सरशीं पावतस तांणी ताचो लांब हाताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलितांचो परिवार कर्याचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादांतावन इजिप्ताक वेतालो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलितांक विकया. कितेंय जावं, तो आमचो भाव, आमच्याच रक्त मासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. ताणें जुजेक 20 रुपयांच्या नाण्यांक इश्माएलिताक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105, 16-17, 18-19 आणि 20-21. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आचरणाचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचें उदर पोशणच ताणें काण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो, गुलाम कन्न विकलोलो जोजे तो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकलींनी बांदले, ताची गोमटी सरळांक अर्ंदिली. ताणें सांगून दिल्ले घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक.
सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मानलेल्याक सासनीक जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 21 वळ 33 तावन 43 आणि वळ 45 तावन 47 पर्यंत. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें, आनी एक वपार ऐका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताच्या मदें दाकारोसाक एक घाण्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मोळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबतीं फळाचे वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकला सरशीं धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मारून घालें. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्याच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलो. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताक कसो धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारिसदार. येया, ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर व्होण घालन जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटी येतच त्या व्हंकल्याच्यांक कितें करीत म्हणून तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाकोमळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्याक गेणेक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसले तुमी वाचला मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें. आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताच्यो वपारी आयकल्या वेळार आपणास विशयान तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते. पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतले जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत दिसली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सताची रूस कोडू, नितीचो ताळो निश्ठूर. देखून सताची कोडसाण साकूंक आनी तिचो ताळो आयकूंक आमी पाटी सरता. पोरण्या सल्ल्यांत जाकोबाच्या निमाण्या पुतान जुजेन केल्ली सूख कितें? आपल्या बापायक ताचे थंय आसलो विशेश मोग, वा आपल्या भावाप्रास आपूण वर्तो जातलो म्हणलें सत? सताची कोडसाण ताच्या भावांतावन सोसूंक जालें ना आनी हाचें वजें जुजेन वावयचें पडलें. जेजून सांगल्या वपारींत धन्याची, ताच्या साकरांची वा ताच्या पुताची सूख कितें? ताणें निती प्रमाणे फळासो आपलो वांटो विसारलो. पूण व्हंकलांक नीत नाका आसली. तांणी साकरांक आनी धन्याच्या पुताक सयत लगाड काडले.
जेजू संवसाराक आयलो सताक साक्ष दिवंक, नितीचो देवो पेटोवंक. पूण साबार फावटी आमकां सताची कोडसाण नाका. नितीचो निश्ठूर ताळो आमकां दोसता. तवळ आमी पिलाता संगी मेळोन विचारता, सत म्हळ्यार कितें? सताक लिपोवंकू आमच्यान जायत? नितीचो नास साध्य? सता नितीक खुरसावन निके पिल्यारी एक दीस सत जिवन जातलें. नीत सासनाक बाळटा म्हणलें वळखून घेवचें आनी त्या प्रमाणें सता नितीचें जिवीत रुपीत करची आमची जबाबदारी.